मोगाच्यानो देव बरो दीस दिव तुमकां सुमेस्त तामून मागता. ऑगस्टाची 4 तारीख सांज जुवा मरी वियांनी ह्या साकनचो पात्रोनो ताचें फेस्त आमी आचरण करता. आमच्या मंगळूर दियेसीजींत हो आयतार विशेश तरान वियांनी संडे ह्या जाकां खातीर मागोवंक नेमी आसलेलो आयतार जावन आसा. तर आज ह्या आराधना वेळार ह्या जगपणां खातीर आनी आमच्या ह्या जगां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या जगांचो पात्र एक विशेष आनी विशिश्ट जावन आसा. देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत विशेष प्रभाव घाल्ल्या सक्कड ह्या जगांचो आज आमी उडास करतना देवाक तांचे खातीर अर्गां दितना त्या ह्या जगां खातीर आनी सुमेस्त ह्या जगां खातीर आमच्या फिरगजेनी सेवा दिवच्या ह्या जगां खातीर आमच्या दियेसीच्या गवळी बापां खातीर विशेश तरान मागया. आनी अशें तांचे मिसांव आमच्या मागण्याच्या आदाराद्वारे देवाच्या कृपेन सत्यवन जावं दी, बळवून जावं दी, यशस्वी जावं दी म्हणून ह्या आराधना वेळार विशेश तरान आमी मागया. तर आतां येवकरिस्तांतल्या जेसूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. पाण संको 17. नमो नमो जेजू क्रिस्ता ondiaro parli ponascha. Namo namo sudbundara sakramentam karakcha. Namo namo Jesu sta ondiaro parli ponascha. Namo namo sudbundara sakramentam karakcha. Sergi sudhiutu amka melo ravla देव पडली पूण तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या वयनारे तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेसू क्रिस्त. नमो नमो जेसू क्रिस्ता parli ponascha. Namo namo sudbundara sakramentam karakcha. Jinye Jesu du tuka sangom आयल्या. तुझे तान बुजवून आशीव हांगा रावल्या. ये जेसू ये आमकां मेळो तूं ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. Namo namo Jesu Christa ondiaro parli ponascha. Namo namo sudbundara sakramentam karakcha. Lagi sertau somya satau tuji gorsa. तुझे संगीतावन
विसरतावची न्ये कोर्सा संतोष जाता आमी घेवन तुझें दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शन नमो नमो जेसू ख्रिस्ता पुण्यारू पारली पोराच्या नमो नमो सोडवंदारा Sacramentam tam karakcha. Hallelujah. Alleluia. 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 भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्या रुपार आजाराच्या सुमयान जेसू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिपा तुझें दर्शन आमकां हर एकल्याक ह्या घडयेंतून दिवन आसाय. आमी तुका आराधन करता, आमी तुका स्तुती करता. तुझें देवपण लिपोवन मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक तूं आयलोय. इम्मानुएल तूं जालोय. मनशा सांगाता तूं रावलोय. मनशा सांगाता तूं जियेलोय. मनशाचें सुख दूख तुका समजालें. मोगळा जेसू, आज आमी तुजे समकार आसा. आमचे सुख दूख तुजे कडेन उलोवंक, आमचे कश्ट बेजाराय तुजे लागीं वांटून घेवंक, आमच्या पिडे शिडेंत तुजें बुजवून आशेवन आमी हांगसर तुजे समकार आयल्या. सुमया तुजें आजारपण आमी वळखत आसतना, तुका आमी आराधन करतना, तुका आमी नामान करतना, प्रत्येक जावन मोगळा जेसू, आमच्या जिवितांत तुवें लाभयलेल्या सर्व याजकां खातीर विशेश तरान आमी तुका आराधन करता. याजकपणाचे साक्रामेंत तुवें घडलोय, त्या मारिफात तुज्या कुडी रक्ताचें बलिदान भेटोवंक तुका येवकरिस्तांत हाजर करचें तें वर्तें देणें भाग सर्व याजकांक तुवें दिलाय. ह्या खातीर आज आमी तुका दिनवसता अर्घ दिता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत याजका मारिफात आमकां तूं आपोरताय, गूण करताय, बरें करताय. तुजेंच मांस रगत तांचे मारिफात आमकां तो वांडटाय. ह्या खातीर सुमया जेसू, आज आमी तुका विशेश तरान दिनवसता अर्घ दिता, तुजो उपकार आठयता. सुमया जेसू, ह्या आराधनाच्या सुरवेर आमच्या मंगळूर दियेसीचो गवळी बाप, निवृत्त गवळी बाप, आमच्या सर्व याजकांक तुज्या पांयतळार समर्पण करता. ह्या आराधना वेळार विशेष सकत कृपा तांच्या जिवितांत वाळय. तांकां जाय आसली बळ भलायकी, मोतीक समाधान, संतोष तांच्या जिवितांत सगळो बरेपण तूं तांकां लाभय. तांणी सेवा दिवच्या त्या लोकांक हांव सहकार आनी त्या मारिफात जे कितें तुजें मिसांव तुवें तांकां दिलां तें जारी करूंक उर्बेन निस्वार्थी मनोभावान दिसपरतें वावर करूंक कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां बर अभिशेक कर. बर तांच्या उणेपणांत, तांच्या अस्कत गायंत तुजें बोळ सुमया तांचे मारिफात परजळोवन दी. तांकां सदांच तुज्या काळजाचे लागीं जावन घे. तुज्या मोगान सांबाळ सुमया. मोगळा जेसू, तुका जावं मान आनी व्हगळाम, तुका जावं आराधन आनी स्तुती, तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 14 म्हणटा,
तर आमी उसारता तो भावार्थ थीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. सक्कड याजकांक एक सकत बोल दिवचो एक श्रेष्ठ याजक जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. हर एका याजकांक आमकां हर एकल्याक आमचें बोळ आमची सकत तो जावन आसा. तेदगून हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 12 म्हणटा, पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला. आमचे खातीर जिवीत वारयल्लो, आमकां हर एकल्याक जिवीत दिवं ताच्या जिविताचें बलिदान केल्लो एक श्रेष्ठ याजक सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तेदगून हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 2:18 म्हणटा, ताणें सोंसल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो, देखून आतां ताळणेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. तेदगून ह्या श्रेष्ठ याजक जेजू क्रिस्त ताकाय ताळण्यो आयल्यो, पूण त्या ताळण्याच्या वेळार तो सांबाळो ना. देवान पवित्रतेच्या शक्तीन कुरपेन ताका सांबाळलो आनी तेदगून आज वो श्रेष्ठ याजक हर एकल्याक समजोवंक शकता तसलो एक श्रेष्ठ वर्तो तो राय जावन आसा आमचे मुखार आसा. आनी तेदगून हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 म्हणटा, तो राय आमचे अस्कतगाय विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सरसंगतीनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो तरी ताणें पाता केलें ना. तेदगून आमचे बरी जायते कश्ट सोंसल्लो आनी हर एकल्यांचे कश्ट दूख प्रत्येक जावन हर एका याजक बाबांचे दूख कश्ट समजोवचो, तांच्या मिसावांत हर एकल्याक सांगत दिवचो. वो तूं सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. तर मुगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या हातांनी आमच्या वळखीच्या आमच्या मोगाच्या आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक लागशिल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या त्या याजक भावांक विशेश तरान त्या सोमयात आमी उबारया, ह्या श्रेष्ठ याजकात आमी उबारया मोगाचे न्हू. आनी जेजू एक श्रेष्ठ याजक आमचे खातीर जिविताचें बलिदान भेटयल्लो हो एक वर्तो याजक. आमचे हर एकल्याची अस्कतगाय, आमचे हर एकल्याचें उणेपण, आमचे हर एकल्याचे कश्ट दूख, आमची पिडा शिडा हें सगळें भोगुल्लो सोंसल्लो आनी समजत असलो एक श्रेष्ठ याजक जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाळ भावा आनी भयणी, आमचे याजक एक सुरे न्ही आनी आमी हर एकलीं एक सुरे न्ही. आमचे खातीर कश्ट दूख आटावेटे भोगुल्लो, ताळणे चेर जैत वेल्लो तसो जेजू क्रिस्त सोमी जेजू आमचे मुखार आसा, ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तर आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या मोग्याच्या आमच्या वळखीच्या आमकां लागशिल्ल्या त्या याजकांक त्या सोमयाच्या काळजाक ताका आमी उबान दितना मोगाचे न्हू, आमकां हर एकल्याक आमचे हर एकल्याचे कश्ट दूख, आमचे हर एकल्याची बेजाराय, आमचे हर एकल्याची पिडा शिडा, आमचे हर एकल्याचे समस्ये सगळें ताचे ते आमी उबारया मोगाचे न्हू. आमी एक सुरी न्ही, आमचो सोमी आमचे संगी आसा हर एक घडी हर एक दीस. तेदगून तेचे सुरवेल्लें गीत ती उतरां परत आमी उडासा घडल्यार आमी म्हणलें ताका, सोमया आयल्या हांव आमचे सुख दूख तुजे कडेन वांटून घेवंक. तेदगून आराधनाचो एक पवित्र वेळ मोगाचे न्हू, आमचे सुख दूख ताचे लागीं सांगूंक, सुख दूख ताचे लागीं उलोवंक, आमची बोगणां ताचे लागीं वांटून घेवंक. कित्याक तो एक श्रेष्ठ याजक, एक वर्तो राय, आमचो मोगाचो इश्ट. कित्याक ताचे जिवितांत हें पुरो ताणें भोगुल्लें आनी आमचे खातीर, आमच्या सोडवणे खातीर, आमच्या बाचावे खातीर ताचे जिविताचें बलिदान समर्पण केल्लो एक वर्तो देव, बळवंत देव आमचे संगी आसा, आमचे मुखार आसा. तेदगून मोगाळ भावा आनी भयणी, मौनपणी एक घडी ताचें हजरपण आमचे थंय आमचे संगी ह्या घडी आमी भोगता आसतना मोगाचे न्हू, वो उंडो न्ही, ह्या उंड्यांत तो लिपोवन आसा
आनी ताचें आजारपण तें जिवें आनी खरें ह्या घडये मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्या की तो आयकता आमकां हर एकल्या की पळयता आमकां हर एकल्या की आमच्या नांवान वळखता तसलो सोमी जेसू क्रिस्त आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू तें देखून एक घडी ताचे कडेन उलोवया एक घडी ताचे कडेन उलोवया एक घडी आमकांत ताका समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी समर्पण करया आमचें सगळें सूख दूख ताचे कडेन सांगया उलोवया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी एक सुरीनी आमचे संगी तूं आसाय जेसू आमचे संगी तूं आसाय हर एका घडये आनी सकड आमच्या याजका संगी याजक भावां संगी आमचो जेसू आसा तेय एक सुरीनी तांच्या दुखान तर आमी सकड याजक आमी सर्वां हांगासर जमलेलीं विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधन भागीदार जावन तेली सोमी आमचे संगी आसा आमी एक सुरीने म्हणलें ओळखून घेवन सोमयाचें हाजरपण आमी बघून आमकांत ताका समर्पण करून गव्या गीत आमचे संगीत तूं आसाय पेज नंबर 24 आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तूं जिससा आमकां दिवन तूं जिससा आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तूं जिससा आमकां दिवन तूं जिससा बेंबीरांते आमकां नुसताना गैरान आमकां तूं भरताय जेसू बेंबीरांते आमकां नुसताना गैरान आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मन आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मन आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तूं जिससा आमकां दिवन तूं जिससा कोण बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू कोण बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना मोगसूम कुरपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना मोगसूम कुरपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तूं जिससा आमकां दिवन तूं जिससा जेसू दिवन तूं जिससा आमकां
देव तुझी ससा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, आम्ही सांगले ऑगस्टाची 4 तारीख सांजू आमारी वियांनी या याजकाचे फेस्त आम्ही आचरण करता. आणि आम्ही आमच्या दियेसीजींत आयतार याजकांचो आयतार जावन आचरण करणं याजकां खातीर आमी मागता. सांजू आमारी वियांनीच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घाली जाल्यार एक फ्रेंच कातोलीक याजक तो ताच्या याजकपणाच्या जिविता मारी पाहत आणि त्याच्या गवळीक सेवे मारी पाहत आज सगळ्या संवसारभर तो नांव वाडला. ताचें नांव अमर जालां म्हणयेत. फ्रांसांतल्या त्या आर्स दियेसीजींत तेका फिरगजेंत वावर करूंक ताका धाडल्लें. एक सादो याजक, शिकपांत तितलो हुशार बुद्धवंत न्हय आसलो एक याजक. आनी त्या फिरगजेंत लोक कठोर जावन आसलो आनी तांचें आत्मीक जिवीत तें बरें नातल्लें. मनशापणान जिये नातल्लें. मनशांक गौरव दिनातल्या त्या जाग्याक ताका धाडल्लें. पूण हो याजक ताच्या आत्मीक जिविता मारी पाहत त्या लोकांतय आत्मीक परिवर्तन करूंक सोगलो. आनी त्या सगळ्या बोवारी न्हय केवल कातोलिकांमध्ये मात्र त्या सगळ्या परिसरांत ताणें नवें सांवाडलें. आत्मीक वारें थंयसर वाळोवंक लागलें. आनी ह्या याजकाच्या जिविताचेर नदर घाली जाल्यार एक सांतीपणाचो याजक, एक मागण्याचो देवोंत याजक, प्राजिताचें जिवीत ताचें, कुमसाराच्या साक्रामेंतांत कळमीत नातली सेवा ताची, आनी विशेष तरान मुर्येमायचो भक्त आनी मुर्येमायचें भक्तीपण ताचे जिवितांत आसलें. आतां ह्या एका व्यक्तीन, ह्या एका याजकान त्या परिसरांत इतली बदलावनान, इतलो कठोर लोक तांचे काळजा मना मोवाळ्यान जाल्यार तांचे आत्मीक थंयसर नवीकरण जालां जाल्यार बदलावन हाडलां जाल्यार एकच कारण ह्या याजकाचें जिवीत प्रत्येक जावन ताच्या मागण्याचें आनी सांतीपणाचें जिवीत जावन आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज आमकां हर एकल्याकी सांजू आमारी वियांनी एकाल्याकान आमकां आदर्श जावन आसा. जावं आमच्या कुटुंबांत, जावं आमच्या फिरगजेंत, जावं आमच्या समाजेंत, जावं आमच्या बोवारी आज खंयसर कठोरपण आसा, खंयसर मनशापण आज दिसना. आज आमचें एकच हातेर मागणें. मागण्या मारी पात अद्भुतां असर्यां करतात. हें सत ह्या सांताच्या जिविता मारी पात, ह्या याजकाच्या जिविता मारी पात आमकां समजता. आज आमी मागोंक जाय आनी मागोंक जाय सगळ्या समाजे खातीर, पवित्र सभे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या बोवारे खातीर. कित्याक मागण्या मारी पात नवीकरण आनी प्रत्येक जावन आत्मीक नवीकरण हाडूंक शकता मोगाचें न्हू. त्या देखून तू जेजून म्हणली मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आणि 1 वाक्य 20 आणि 1 कितें म्हणटा, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तें उक्तें जातलें. मागतेलो एकल्याक मेळटा, घेतलो बोड सोदतेल्याक मेळटलें आनी बोडयतल्याक उक्तें जातलें. आनी आज आमी बोडोवंक जाय, मागोवंक जाय आमच्या भावार्थांत, पातयेनीन. कित्याक आमचे मुखार असो वो देव, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त वो मेल्लो न्ही, वो जिवंत देव. आनी ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. जर तर तें म्हाका आनी तुमकां तें गरजेचें, खंडीत आमचे मागणें ताचे मुखार पावता आनी मागल्लें आमच्या जिवितांत हर एकल्याक लाभता. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, त्या देखून आमी मागोवंक जाय आनी मागोवंक जाय आनी मागोवंक जाय. मागण्या मारी पात असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. येत फाटल्या थोडे दिसा आदीं आमचो एक मालगोडो याजक आस्पत्रेंत दाखल जाला. एक याजक आनी एक तरणाटो याजक आस्पत्रेक भेट दिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें आमचो एक पाद्र्याबास, आनी तो पाद्र्याबा लागीं आयलो
आनी भाद्राबाचेर हात दवरून ह्या तरणाटो तो मलगोडो याजक पूण हो तरणाटो याजक पूण ह्या याजकान मागलें रेतीर दिता तो मागण्याचो याजक आनी मागल्या उपरांत भाद्राबा तांणी इतलेंच म्हळें फादर तुमी संपूर्ण बरें जातात कित्याक मागण्याक फादर बळ आसा मागणें सक्तेवन फादर आमी मागलें जेजू दिता म्हणलो एक तरनो याजक मालगड्या याजक वही मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो मागण्याक बळ आसा मागण्याक सकत आसा आज म्हज्याय जिविताचेर हांवें नदर घाली जाल्यार याजक जावन 18 वर्सां सोंपलीं 19 वर्साक हांवें पांय देखला म्हज्या जिवितांत उणेपण आसलें अस्गरगाय आसली आनी म्हज्या उणेपणा लागून सोडून घडलां ना म्हणना पूण म्हज्या जिवितांत आज हांव धैर्यान सांगता 18 वर्सांनी म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केल्लो एक आत तासो म्हज्या सोमयाचो ताणें खंयच्याय दिसा खंयच्याय घडये म्हाका हात सोडूना म्हजो हात धरून सांबाळ्ळा हात धरून म्हज्या जिवितांत सोलोवन व्हेला म्हज्या कश्टा वेळा दुखा वेळा बेजाराय वेळा समस्या वेळा हर एका घडये ताचे लागीं हांवें उलयलां ताचे लागीं हांवें सांगलां ताच्या पांयां तळां बसलां पूण ताचो फळ म्हज्या जिवितांत हांवें भोगला त्या देखून आज हांव खंय गेलो जाल्यार हांव धैर्यान सांगता म्हजो जेजू म्हजो देव तो बळवंत तो सक्तेवंत हे धैर्यान सांगता म्हज्या जिवितांत पयलें कायलें सोडून घडलें टेन्शन जातलें हांव देदेस्प जातालो पूण ह्या वर्सांनी मस्त म्हज्या जिवितांत जाल्ली बदलावन कांय सोडून घडलें वा मलगड्या ह्या जागा पळयतना कांय हुशार ना थोडे बडी 1 2 3 4 5 जण एकच बडी हुशार नासले पयलें म्हजें टेन्शन जातलें व्हांवूंक शकनातलें पूण आतां हें घडता हें सदां जावचें मनशा जिवितांत हो एक वांटो तें म्हज्या मतींत गेलां आनी म्हजो सोमी बळवोन तरान म्हज्या सांगाता आसा मागलें दिता तो आयकता म्हणलें त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्यात सोमया मुखार आमी आसा आमचो देव तो बळवंत देव तो जिवंत देव आनी ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हातात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया मागण्याक बळ आसा मोगाचे न्हू मागण्याक बळ आसा हें सत जुआंव मरी वियांनी ह्या भाग्यवंत मनशाक ह्या जागाक आमी मान करता आसतना जर तर ताच्या जिवितांत त्या शांतीपणाच्या मागण्याच्या प्राजिताच्या जिविता वरवीं तो परिसर आनी ती विरगस तो लोक कठोर बदलूंक शकलो जाल्यार मोगाच्या बाबा आनी भयणी म्हज्या आनी तुज्या मागण्याचें फळ खंडीत आमी भोगतेल्या आमच्या बोवारी आमी भोगूंक शकतेल्या मोगाचें न्हू आयच्या समाजेन आमच्या बोवारी पळयल्यार आज मनशापण ना मोगाचें न्हू एकलो आनी एकल्याक खातन उडयता असली परिस्थिती आज आमच्या बोवारी आमच्या समाजेंत मनशापण ना एकलो आनी एकल्याक मनीस देवाचें प्रतिरूप आज वळखोचें तें दिसून येना मोगाचें न्हू आज आमकां हर एकल्याक आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक जबाबदारी आसतना ताचे चड आमच्या समाजा खातीर कोण पळय हें फाटल्यान खरयतात कठोर मनोभावाचे वीक वंगतेले वीक बरतेले आज तांच्या बदलावणे खातीर तांच्या जिविताच्या नवीकरणा खातीर आनी प्रत्येक जण तांच्या जिविताच्या आत्मीक नवीकरणा खातीर तांच्या जिवितांत देवाचो स्पर्श अनुभवतानी भोगच्या खातीर आज आमी मागा जाय मोगाचें न्हू आमी भावार्थ्यांनी मागोवंक जाय देवाचेर पातयेनी आसलेल्यांनी मागोवंक जाय कित्याक सोमयान म्हळां मागा तुमी घेतल्यात मागा आनी तुमी घेतल्यात आमच्या मागण्याक बळ आसा मोगाचें न्हू तर ह्या घडये त्या भाग्यवंत जुआंव मरी वियांनी मारी पात ताचे संगी आमी जेजू कडेन मागया मोगाचें न्हू मागया आमच्या आत्मीक नवीकरणा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या आत्मीक नवीकरणा खातीर आनी आमच्या समाजाच्या मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन ती कठोर काळ जमना ती बदलोवच्या खातीर मोवाळ जावच्या खातीर आमी मागया आज मात्र न्ही मोगाचें न्हू हर एका दिसा आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू आमी मागनातल्या वरवीं आज आमच्या बोवारी मस्त वायट असली घडीत घालतात आमी मागनातल्या वरवीं आमच्या मागणें निरंतरी नातल्या वरवीं मोगाचें आमी मागोवंक जाय आनी मागोवंक जाय कळमीत नासतना आमी बाबार्थ्यांनी आनी प्रत्येक जण आमी कातोलिकांनी आमी मागोवंक जाय आमचो देव तो जिवो देव जिवंत देव मोगाचें न्हू तो बळवंत देव
तर त्या जेजूचेर आमी पातयेनी दवरया, त्या जेजूचेर आमी विश्वास दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी मागया, आज आमी मागया त्या जेजूच्या नांवान, कित्याक जेजूचे नांव ते पवित्र, जेजूचे नांव ते सत्यवंत, जेजूचे नांव ते बळवंत नांव. जेजूच्या नांवान ते देवसार पळोवन धांवले, जेजूच्या नांवान अद्भुतां आश्चर्यां घडली, जेजूच्या नांवान थोंटे उठोन सरले, जेजूच्या नांवान खुरडे पळोवंक शकले, जेजूच्या नांवान केप्पे मोने आयकोंक उलोवंक शकले. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ते जेजूचे नांव ते पवित्र नांव, जेजूचे नांव सत्यवंत नांव. तर त्या जेजूच्या नांवान आमी मागया मोगाचे न्हू, जेजूच्या नांवान त्या मागया आमी मोगाच्या भावा भयणी, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान ह्या सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. आमच्या देशा खातीर, प्रत्येक जण आमच्या मुखेल्यां खातीर, कोण पळय सकट खाटोरपणान आसात, खाटोर काळजान आसात, मनशापण ना असल्यांच्या बदलावणे खातीर, तांच्या नवीकरणा खातीर, आमच्या समाजाच्या नवीकरणा खातीर, आमच्याही काळजामनाच्या नवीकरणा खातीर, आत्मीक नवीकरणा खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. मागया त्या सोमयान आमकां आपोवच्याक, तसो स्पर्श आमकां आनी हर एकल्याक दिवच्याक. ह्या घडये त्या सोमयाच्या नांवान, सोमयाच्या त्या सत्यवंत नांवान आमी मागया मोगाचे न्हू. त्या नांवान आमी मागया. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 66. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 हल्लेलुया. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्यार, जिवितांत नश्ट जाल्यार, त्या कालवार दोंगरार आमचे खातीर जीव दिल्लो तो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी आसा. आमचे कश्ट, आमचे नश्ट सगळे परिहार करून आमच्या जिवितांत समाधान, संतोष दिवचो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त बळवंत सोमी या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. त्या सोमयाक आमी नमान करया, त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया, त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು, ನಷ್ಟವೇ ಆದರು, ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು, ನಷ್ಟವೇ ಆದರು, ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ. ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. आमचेर जिवितांत कसली पिडाशिडा आयली जाल्यार आमकां भलायकी दिवचो, भलायकेचो दायज वैज ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आमची पिडाशिडा गुण करचो, आमकां भलायकी दिवन आमचे दिसपते जिवीत चलोवचो. कोणा खातीर आमी मागता तांकां हर एकल्याक आपोवचो, बरी भलायकी दिवचो, भलायकेचो वैज
व्हरतो वैज बळवंत वैज सुमी जेजू क्रिस्त या पवित्र सक्रमेंतान आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करया सुमयाक आमी नामान करया सगळ आमच्या पिडेस्त भाव भयणी कश्टातेल्यांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया तांचे खातीर आमी मागया मगाच्या ರೋಗವೇ ಬಂದರು ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು ರೋಗವೇ ಬಂದರು ರೋಗವು ಬಂದರು ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ ರೋಗ ನೀಗಿದೆ ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ ರೋಗ ನೀಗಿದೆ ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो एक याजक म्हणतात आमच्या जिवितांत एका स्त्रियेच्या गर्भातावन म्हणजे एक बाळ रूप घेवच्या त्या घडयेत हांव ताचे मागणे आणि त्या घडयेत हांव निमाणे त्या फोंडाक आमच्या मोरना मारिपाक येता पर्यंत आमकां सांगात दिता आदार दिता आनी निमाणे आमचो आत्मो सर्गाक व्हरून पायता म्हणटा आनी तातूंत एक याजक आमच्या जिवितांत एक व्हरतो पात्र गेलता आनी तातूंत तूं सांजू आमारी वियानीन म्हणलीं उतरां एक याजक ताचे खातीर न्ही एक याजक आमचे खातीर लोकां खातीर देवा उपरांत तो सर्वस्व म्हणटा देवा उपरांत एक याजक सर्वस्व म्हणटा आनी त्या लागून जो आमारी वियान म्हणलें जर तर म्हाका म्हज्या मुखार एक याजक आनी एक आंज दिश्टी पडा जाल्यार आंजाक मुखार हांव सरपडच्या पयलें एक याजका मारिपाक हांव सरपडटां आनी तो कित्याक म्हणटा एक आंज देवाचो इश्ट पूण एक याजक ह्या संवसारांत आनी एक क्रिस्त म्हणटा आनी एक क्रिस्त देवाच्या जाग्यार तो आसा आनी त्या देखून पयलें ताचे समकर सरपडटा म्हणटा त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो एक याजकपण सुमयान घडयल्लें तें व्हरतें आनी पवित्र जावन आसा आनी त्या देखून एक याजकांक मागचें सुमया जेजू क्रिस्तान हें पवित्र पुस्तकांत आमी आयज वाचता निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 40 वाक्य 13 म्हणटा आरोनाक पवित्र मुस्तायकी नेसय आनी ताणें म्हजे याजकी सेवा करचे खातीर तांच्या बापायक मागलेल्या परी ताकाय माग हे मागणे वरवीं संतती जावन संतते पर्यंत शाश्वत याजकपण तांकां लाभतलें म्हणटा त्या देखून एक याजकपण दिवचें देवान मागचें ताका देवान हें एका याजकांनी समजत आसलें त्या देखून तूं सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 ते 10 म्हणटा पूण तुमी विसरून काडलेले परजा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलो लोक काळोखांत हांव आपल्या विचित्र उसवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजय म्हूण ताणें तुमकां विसल्यान म्हणटा त्या देखून देवान विसरून काडलेलो ताच्या उत्तीम कृत्यांची गाजोवणी करूंक ताच्या नांवान ताचें मिसांव करचे खातीर विसरून काडलो त्या देखून तूं
हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 5:1 वाक्य 1 म्हणटा, हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटा आनी मनशाच्या तर्फेन देवाची सेवा करूंक पातकां खातीर खाणिको आनी बलिदानां पेटोवंक नेमतात. तसो अस्कत जाल्ल्या निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच असतकायेक लागून जशें परजेच्या पातका पासून तशें आपणाच्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां पेटयचें. तातूंत एक याजक कुटुंबांतलो लोकां मदलो विंचून काडलेलो ताच्या पातका खातीर, ताच्या परजेच्या ताच्या अधीन दिल्ल्यांच्या पातका खातीर बलिदानां पेटोवच्या खातीर देवान मागलोलो तो एक व्हरतो याजक जावन आसा. आनी तातूंत तूं जुआ मरी वियानीन म्हणलीं उतरां एका कुमसारांत तो याजक न्ही, तो आनी एक क्रिस्त ताणें म्हणलें. तातूंत कुमसाराक वेताना आमी दाक्षता लस करता भियेता याजकाडे पातका सांगची कित्याक म्हणलें चिंता बसलेल्याक ताणें म्हणलें कुमसारांच्या साक्रामेंतांत तो याजक न्ही आनी एक क्रिस्त जावन सोमयाच्या नांवान आमकां बक्षांनी दिता. तसलो तो व्यक्ती म्हणलें आमकां म्हणटा. तातूंत आतांचो पाप साहेब आमकां हर एकल्याक लायक बाबा भयणीक बावार्थ्यांक विशेश तरान याजकां खातीर मागोवंक परतून आनी परतून तो आपोवणें दिता. 2018 इस्वेंत जुलय म्हयनो याजकांक मागचो म्हयनो जावन पापा साहेबान पासारलेलो आसा. आनी ताणें तवळ म्हणलीं उतरां म्हाका उडासाक आसा. तो म्हणालो आमी आमच्या याजकांक दिवचें आत्मीक गिफ्ट म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तांचे खातीर मागचें. आनी प्रत्येक जावन कोण पळय तांच्या वावरां मारिपात तांच्या मिसांवां मारिपात ते तांच्या मिसांवां मारिपात तांकां पुरासान जाल्या एकसोरपण बगता. तसल्या याजकां खातीर आमी मागा जाय म्हणलें पाप साहेबान आमकां हर एकल्याक मागोवंक विचारलेलें याजकां खातीर. तर मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हांवें सांगलें जुआ मरी वियांनी मुरियमायचो भक्त मुरियमायचें भक्तीपण आसलें. तरी पूण हर एका याजकाच्या जिवितांत मुरियमायचो पात्र विशेश जावन आसा. त्या देखून आमी म्हणटा याजकांची ती आवय याजकांक खातीर ती जेजू लागीं मागता विनंती करता. तर मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आज आमी याजकपणा खातीर देवाक अर्घ दिता आसतना याजकां खातीर आज आमी विशेश तरान आमी मागया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन मुरये मुखांतर तांकां सर याजकांक सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. सुमया ते आमी उबारया आनी त्या मुरी माय सकड याजकां खातीर जेजू लागीं मागोवन दी विनंती करून दी म्हण आज आमी विशेश तरान आशेवया. आनी आमी हर एका याजकां खातीर प्रत्येक जाण आमच्या बिरगज याजकां खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. त्या गुणांत आमी एक गीत आमी गावया भक्तीन नामान करता. पान नंबर 145 मुरयेमायचें गीत हें. मुरये मुखांतर आमी सकड याजकां खातीर विशेश तरान आज आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आमचे खातीर मुरी माय आमच्या कुटुंबाची राणी आमचे संगी आसा. आनी प्रत्येक जावन जुआ मरी वियांनी मुरये मायचो भक्त जावन आसलो. आनी त्या देखून मुरये मुखांतर त्या जेजूच्या पांया लागीं या. कित्याक काना शारान आमी पळयलें वायन उणें पडलो, मुरयेन पळयलें धांवली पुता लागीं आनी म्हणाली पुता वायन उणें पडला भरती कर. आनी जेजून आजाप केल्लें. आज तसो जेजू क्रिस्त आमचे संगी ह्या भोवपवी साक्रामेंतांत आसा. तीच मुरी माई आत्मीक तरान आमचे संगी आसा, ती आमची आवय. तर त्या मुरये मुखांतर आमी पुता लागीं या आनी ह्या जागां खातीर आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान आमी मुरये मुखान आमी मागया मोगाचें न्हू. पान नंबर 145. भक्तीन नामान करता हरसन तुका गायता मोरये मोगाळी माये. तुजे लागीं येता आदार तुजो मागता मोरये आमचे शेकाये. भक्तीन नामान करता हरसन तुका गायता मोरये मोगाळी माये. तुजे लागीं येता आदर तुजो मागता मोरये आमचे शेकाये. पूर तूं आमकां शेगुणांनी
जियोंक आमी सुफोळचिने भरतो आमकां शेगुणाने जियोंक आमी सुफोळचिने तुझे मैपानाचे ओडवे वागय आमकां दैवीक मोगान भक्तीन नमन करता भक्तीन नमन करता हरसून तुका गायता मोरये मोगाळी माये तुझे लागी येता आदर तुजो मागता मोरये आमचे शेकाये उलो तुका मरता आमी सुखा दुखांक लाबोय ससा उलो तुका मरता आमी सुखा दुखांक लाबोय सांगा पत्कीची निसांडून आमी वागोंक सदां दैवीक कृपे भक्तीन नमन करता हरसून तुका गायता मोरये मोगाळी माये तुझे लागी येता आदर तुजो मागता मोरये आमचे शेकाये Praise the Lord. Salam. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भवन आनी भयणीनो अरी एका याजकाक ताचे जिविताचें बोळ देवाचें उतार आनी आमकां हर एकल्या भावार्थ्यांक कातोलिकांक क्रिस्तावांक देवाचें उतार आमच्या दिसपत्या जिविताचो आदार वाट व्हरन येतात आसलें तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो सगळें आमी उबे रावया देवाचें उतार आयकूंक देवाचें उतार नियाळ करूंक आमकां आमी तयार करया देवाच्या उतराची सकत करपा आमच्या कुडींत आमच्या जिवितान वाळोवन दी आनी त्या मारिफात आमी सुमयाच्या त्या याजकपणान सामान्य याजकपणान वांटेली जाली एकली ह्या देवाच्या उतराच्या बोळान जियोंक जाय आसली कृपा आमचे खातीर मागता आसतना हें देवाचें उतार परगडच्या आमच्या भावा खातीर विशेश तरान पवित्रतेची सकत करपा ताचेर वळोवन अभिषेक ताका करच्या खातीर आनी आमची काल जमाना त्या पवित्रतेच्या सक्तेन कृपेन देवाच्या उतराक उक्ती करूंक आमी मागया मगचन पवित्रज्ञा आमचेर देवो पवित्रज्ञा आमचेर देवो बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जिसूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जिसूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्रज्ञा आमचेर देवोन ये पवित्रज्ञा आमचेर देवोन ये जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 16वो अध्याय 23 आनी 26 वाक्य तो दीस येतस तुमी मुझे लागीं कितेंच मागचे नात सतस हांव तुमकां सांगता मुझे नावी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो अजून पर्यंत मुझे नावी तुमी मागिल्लें ना मागा आनी तुमकां मेळटलें हाचे वरवीं तुमचो संतोश
भरपूर जातालो देवाचें उतार हें वाखणी तुका क्रिस्त. आयच्या दिसा आज आमी नियाळ करनाचे विशय जावन आसा मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणल्या विशयांत. हें साबार पोटी हांवें तुवें आयकलां जावंक पुरो, पूण मागचें म्हळ्यार खालीच मागचें वा एका रितीन मागचें गे म्हणलें एक सवाल. मेळटा म्हळ्यार खालीच हांवें तुवें चिंच्या बरी सामान्य रितीन मेळटा गे या ताका कितेंय आसा गे म्हणलें आनी एक सवाल. आयच्या दिसा सर्वेस्पोर म्हणजे जो म्हणटा मागा आनी तुमकां मेळटलें हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. संतोश म्हाका आनी तुका भरपूर जायचे जाल्यार मागलें मेळा जाय. मागलें मेळनातल्या वेळारी जर तर हांव आनी तूं थोड्या संगते वरवीं हांव आनी तूं संतोश भरीत आसूंक पुरो, पूण खेदाळा म्हाका आनी तुका मागलें हर एकी मेळटा थवळ हांव आनी तूं भरपूर संतोशान हांव आनी तूं जियेता. आज आयच्या दिसा आमी सांज वाव वियान्नेचें फेस्त आचरण करता आसतना एक यासाक जावन ते मागोन आशिल्ले आनी त्या मागण्या द्वारे साबारांक भरपूर संतोश दिवंक ते शकले. आनी त्या खातीर येदोळसो पाद्रापान सांगल्या बरी फिरग जसो लोक कठोर मनोभव असो जाल्लो जाल्यार खेदाळा तो भरपूर संतोश तांकां अनुभव करूंक मेळ्ळो. थवळ तावन तांची जिणी बदलली, आत्मीक रितीक ते येवंक पावले. तर आज आयच्या समाजांत मस्तो गोंदळ आसा, मस्तो असमाधान आसा, मस्तो मोसोर आसा, राग आसा, जिद्द आसा. हाका कारण कितें? पळयत पुस्तक म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 6 अध्याय पयले तावन 3 वाक्य मस्तो म्हत्वाचें. तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय थावन उब जाता? तुमच्या कुडी विश्व्या भितर झूज म्हणटल्या खोट्या ओडण्यांत हांव न्हय. तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून कोणी करूंक सयत तुमी तयार आसात. तुमकां तरी पूण तुमी आशेता तुमकां मेळना त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात आनी तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना. कित्याक तुमी मागनात? आज समाजांत झगडें आसा, मोसोर आसा. कित्याक? पळयत पुस्तक म्हणटा तुमी मागनात. जर तर तुमी सारक्या रितीन मागलें जाल्यार तर तुमकां मेळटा आशिल्लें. आनेकले सुद्दां तुमी मोसोर करनासल्यात, आनेकल्याक तोंदरे दिवंक वचनात, आनेकल्याक झगडटनात. आज मनीस मनशाचेर झगडटा. कित्याक? ताच्या भितर ताका समाधान ना. केदाळा मुजे भितर समाधान ना, थंय समाधान हांव आनेकले तें झगडन, आनेकल्याक विरार आयकन, तोय विरार आसा, हांवूय विरार आसा म्हणल्या समाधानान मनीस जिवन आसा. खंयसर मनीस समाधान त्या मनशाक आसा, त्या मनशाक थंय संतोश, खरो संतोश आसा, तो मनीस शांत रावता आनी तो कोणाकच कडेन झगडीय करूंक वचना, मोसोरी करूंक वचना. तर हे 3 वाक्य हांगासर म्हणटा वा तुमी मागता जावेत पूण तुमकां मेळना. कित्याक? तुमच्या खुशालायक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. मुस्तुबुटी आव्हान तूं मागता जावंक पुरो. पळयत पुस्तक म्हणटा मागल्यार म्हाका तुका मेळना. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं आमचो इरादो सारको आसना जाल्यार थंयसर आमकां मेळना. त्या देखून काथोलीक पळय सभेन यासाकी दिक्षा थंयसर स्थापन करना. यासाक जावचो व्यक्ती लग्न जायना, ताका ताजें समळ्ळें एक विंगड कुटुंब ना, ताका खंयचेचेरी एटॅचमेंट या ताका ओडणी या खंयच्या विशयान नासचें, खंयच्याय खुशालायक तो वचनासतना मागणें मात्र त्या व्यक्तीन करूंक पवित्र सभा उलोव दिता. आनी त्या खातीर
यासारखे वर्ग कॅथोलिक यासारखे वर्ग तांची कर्तव्य जावन आसा मागणें करचें आपल्या फिरगसगारां खातीर आपल्या समुदाया खातीर आमच्या लोकां खातीर खंयचें एटॅचमेंट नासतना सर्वेस्परा देवा लागीं खेदाळा मनीस मागता की पवित्र पुस्तक म्हणटा तें ताका मेळटलेंच कित्याक त्या मागण्यांत स्वार्थ ना त्या मागण्यांत फाड कितें ना बरेपण मात्र थंयसर आसा आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सान पेद्रो बरयल्लें पयलें पत्र 2 अध्याय 5 वाक्य म्हणटा देवाक मन वता तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मार्फत भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय हांगासर सान पेद्रो ह्या पत्रा मुखांतर ह्या वाक्य मुखांतर आपोवणें दिता देवाक मन वता तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मार्फत भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग आनी तो जावन आसा कॅथोलिक पवित्र सभेचो याजक वर्ग पवित्र बलिदानां थंय भेटयतात सर्वेस्परा देवाक भेटयतात लोकां पासत मागतात आनी पवित्र बलिदानां भेटोवन त्या मुखांतर लोकांक आशिल्लें लाबोवन दी म्हणून थंयसर तांची आशा जावन आसा आनी ह्या वक्ता केवल मागणें म्हळ्यार थंयसर अंतर्ज्ञान आसूंक जाय आनी थंयसर त्याग आनी आत्म्या मुखांतर थंयसर मागोवंक जाय त्या देखून कोलोसोकरांक बरयल्ल्या सान पावलान पयल्या पत्रांत थंयसर आमी पळयता 9वें वाक्य म्हणटा संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतर्दृश्टेन देवाची कुशी तुमकां कळी जावं म्हूण आमचें प्रार्थना परत हांव वाचतां संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन एक याजक जावन असल्या व्यक्तीक ताका वेळ करसूंक वांजेला विशयंत पवित्र संगती विशयंत आत्मीक जाणवाय जोडूंक त्या याजकान वावर करीसय जर तर ताचेर थंय आत्मीक जाणवाय ना एक सामान्य एका संवसारीक जाणवायन मागलें जाल्यार त्या मागणें तितलें वर्थ म्हणून सांगूंक जायना पूण जर तर एक व्यक्ती एक याजक आत्मीक जाणवायन मात्र न्ही पवित्र पुस्तक म्हणटा अंतर्दृश्टेन न्ही या आमच्या दोळ्यांक दिसच्या दृश्टेन बगार अंतर्दृश्टेन ताज्या भायल्या दिश्टीक हो समान दिसूंक पुरो तो समान दिसूंक पुरो या अनेक वस्त समान जावंक पुरो पूण खेदाळा एका व्यक्तीक अंतर्दृश्टी आसा थवळ थसल्या अंतर्दृश्टेन कितें जायचें म्हूण तो कळीत जाता आनी तो आत्मीक जाणवायन बरोवन मागल्या वेळार तें मागणें सर्वेस्परा देवाक उंचल्या पोंडाचें जावन आशिर्वादी जाता आनी ह्याच विशयंत जाकोबान बरयल्लें सान जाकोबान बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 13 ते 18 वाक्यान आमी पळयता एक ह्या जाकान कशें एक वावर करीत ते म्हणटा तुमचे मदें कोणीय अडचणेंत आसा ताणें मागणें करीसय कोण जर तर मागण्या कोणाक अडचण आसा जाल्यार हांवें तुवें मागणें करीसय सबार पोटींग लायक पावर्ती तांच्या बिझनेसान तांच्या कामांत तांचे बिझी असतात आनी ह्या जाग जाल्लो असल्या अडचणेंत आसल्या व्यक्तींक तसल्या व्यक्ती बसत मागणें भेटोवंक जाय मात्र न्ही कोणी खुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन घेयसय सर्वेस्परा देवाक किर्तना मुखांतर अर्घ होगळाप दिवंक जाय सबार जाण पिडेस्त आसात फिरगजेंत समाजांत समुदायान सबार पिडेस्त आसात पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक म्हणजे ह्या जाकाक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागोवं आनी सोम्याच्या नांवान ताका थाल मागोवं भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो केदाळा एक मागण्याचो व्यक्ती जावन याजक भावार्थान येवन
ख्याल मागता हात दोन मागता. पळयत पुस्तक म्हणटा भावार्थान तो मागता देखून, निस्वार्थपणे मागता देखून, अंतरदृश्टीन मागता देखून, आत्मीक जाणव्यान मागता. आनी थंयसर त्या भावार्थान केल्ल्या मागण्या वरवीं पिडेस्तांची पिडा गूण जाता. आज सबार पोटी आमी रिट्रीटे गेल्ल्या वेळार मस्त जाणां गूण जाल्ले आमी आयकतात. पयलींच्या काळार हांव तूं जाणाव मस्त कडेन लोक क्रिस्तांव भावार्थाक आयलो. कित्याक म्हळ्यार तांकां गूण जातालें, मागल्या वेळार गूण जातालें. आनी पळयलो लोक थंयसर त्या क्रिस्ताक साक्षावन थंयसर भावार्थ दिवन भावार्थ घेवंक अत्रेंक क्रिस्तांव जाल्ले जावन आसात. परत म्हणटा थंयसर आदारलीं खंयचीय पातकां दी जावं ती ताका बोगसातलीं. देखून तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा आनी एका पासत मागा. आनी हें जावन आसा कुमसारचो सक्रामेंत. केदाळा आमी वचून ह्या साका लागीं मागता, बोगसाणें मागता, सांगता आमची पातकां सांगता, ह्या साक मागता. आनी तो सर्वेस्परा समियान जेजूचो एक प्रतिनिधी जावन ह्या कुमसार जावच्या व्यक्तीक मागता की थंयसर आमी पळयता त्या व्यक्तीचें पातकां बोगसाणें जावन ताका सुटका जोडून घेता. पवित्र पुस्तक परत म्हणटा थंयसर मुंदोरसून बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोवसर शक्तिवंत आनी फळादीक. आतां मागण्याचो कितलो एक फावर आसा म्हूण मुखलें वाक्य सांगता. एलिया आमचे बरेंच एक मनीस गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजांत थावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लागून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी थवळ मळबातावन वतलो पावस आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. तर मोगाचें न्हू, मागण्याक असले एक सकत आसा. आनी ह्या सक वर्ग मागण्याचो व्यक्ती जावन सर्वेस्पराक संपूर्ण काळीज समर्पिल्लो जावन आत्मीक सक्तीन आत्मीक जाणवायन अंतरदृश्टीन थवळ केदाळा लोकांच्या कुमके घेता. थंयसर समुदाय बदलता, समुदाय आशिर्वादीत जाता. ह्या साकाक मात्र मागणें न्ही मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुकाय ह्या साक सामान्य जावन ते मागण्याक म्हणून एक रिजर्व दवरल्या बरी म्हूण सांगयेत. पूण सामान्य जावन हांव आनी तुकाय म्हाका आनी तुकाय सर्वेस्परा देवान एक वाग्दान दिलां. आनी तें जावन आसा सामातेवाच्या 7व्या अध्यायान 7व्या आनी 8व्या वाक्यान. थंयसर आमी पळयता पळयत पुस्तक म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात. 8व्या वाक्याचे सुरवेचो भाग म्हणटा निजाकी सो कोण मागता तो घेता. आतां हांगासर हांवें तुवें नियाळ करीत जाल्लो हो एक ओड मिस्तेर. मागल्लो मनीस घेता, तर मागलें कित्याक मेळना. साबार जाण आमी मागता, मागलें आमकां मेळना. तर मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें पयलें सवाल हांवें तुवें तें चिंता आठोवंक जाय. मागणें म्हळ्यार केवल विचारचें मात्र न्ही. ताका आमी विचारचें म्हणून आस्क यू शॅल रिसीव म्हणून सांगतात. पूण मागण्यांत 4 संगती आटापून आसात. मागणें म्हळ्यार कितें, दुसरें आमी कितें विचारता या कितें हांव तूं मागता, तिसरें कोणा कडेन विचारता या कोणा कडेन मागता, चवथें कशें विचारता या कशें मागता. हे 4 संगती ह्या विशयेन आटापून आसात. तितलेंच न्ही, आमी घेता म्हणटा आसतना घेवच्या विशयेन ती थोड्यो संगती आसात. ते मुखल्या मागण्या जमातेर हांव तूं नियाळटलें. हांव आतां पयलें मागणें म्हळ्यार कितें, या विचारचें म्हळ्यार कितें. सामान्य जाणान आमी संवसारीक रितीन आमी चिंता आसतना मागणें वा विचारचें म्हळ्यार आमी एक मायेत विचारूंक पुरो, मायेत विचारूंक पुरो या जवाब विचारूंक पुरो. क्वेश्चन पेपर आसता, ताका जवाब भुरग्यांनी आन्सर करी जाय. ताणें या हांव खंय येचें या हांगा वाट खंय म्हणून विचारता, म्हाका जाय म्हाका एक इन्फॉर्मेशन आमकां जाय या मायेत आमकां जाय. तशें जाल्ल्यान मुळावें जावन आसा पयलें हांवें तुवें जाणा जाय हें एकच तें मायेत जावंक पुरो या एक जवाब जावंक पुरो
मागण्या मुखांतर आमी विचारता आनी ते मौखीक जावंक पुरो या बरवणगेर जावंक पुरो. दुसरें जावन आसा तातूंत पयल्या सवालार दुसरो भाग जावन आसा आमी स्वागत करता. मागणें करता म्हणटा आसतना वी आर इनवायटींग द सर्टेन थिंग्स इन आवर लायफ. आमी आनी एकल्याक आमच्या जिवितांत मागता आसतना एक अवकाश करून दिता. उदाहरणाक सांगचें, जर तर एकलो सोलो एका चलयेक तो म्हणत विचारीत तूं म्हजे कडेन लग्न जाताय की म्हणून विचारलें जाल्यार थंयसर आमी पळयता त्या चलये कडेन तो विचारनासा म्हज्या जिवितांत तुका अवकाश दिता, तूं ये आनी थंयसर म्हज्या जिवितांत भाग घे म्हणून. आनी हेच प्रमाणे खंयचेय आव्हान तूं मागणें करता जावंक पुरो थंयसर सकारात्मक या नकारात्मक संगती ताजे भितर आसात. मुस्तुबुटी आव्हान तूं देवा कडेन मागणें करता आनी त्या एक वस्तू जाय जेवण मागणें करता ताज्या फाटल्यान आसच्यो सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार आव्हान तूं नेणा. जावंक पुरो आतां सांगल्या उदाहरणार एक सोलो चलये कडेन विचारता हांव काजार जाय जे म्हाका तो चलये कडेन काजार जाय जे म्हूण देवा कडेन मागोवंक पुरो, या एक चली चल्या कडेन तो चलो जाय जे मागोवंक पुरो. आनी तरी पूण देव दिना जावंक पुरो आनी मुस्तुबडी आमकां मोगता काल्याक दिनांकी म्हणून. पूण देव जाणा जर तर ह्या चल्याक ही चली मेळ्ळी जाल्यार ह्या चलयेक ह्यो सोलो मेळ्ळो जाल्यार मुखल्या 10 वर्सांनी मुखल्या 20 वर्सांनी कशें ह्या चल्याक ह्या चलयेक तोंदर जावचें आसा म्हणलें देव जाणा. ह्यो व्यक्ती येत आसतना ही व्यक्ती जिविताक येत आसतना त्या जिवितांत ती व्यक्ती येत आसतना ताचे ते आसची नकारात्मक चिन्ह, नकारात्मक बोगणां, नकारात्मक पिडा जावंक पुरो कितेंय जावंक पुरो ह्या व्यक्तींतय आनी कुटुंबांतय येता. जावंक पुरो देव सांगता देव तें जाणा तूं मागताय वय ह्या मागण्या सांगाता तूं थोडें तूं इनवायट करनासाय. हांवान तूं मुस्तुबुटी हांवान तूं नेणाव जावंक पुरो आमी विचारता म्हाका एक अधिकार जाय, म्हाका एक हुद्दो जायचे आनी हांवान तूं चिंता तो हुद्द्या खातीर हांवान तूं मागता आनी सर्वेस्पर्धेक विचारता हो हुद्दो म्हाका कित्याक मेळना. जावंक पुरो तो हुद्दो मेळ्ळ्या उपरांत ताचे थंय आसचे नकारात्मक संगती म्हज्यान तुज्या जिवितांत एंटर जातात. जावंक पुरो त्या हुद्द्या थंय गेल्या उपरांत थंयसर आसचे सामास्य आमकां मुस्तू रितीर तोंदर येता. जावंक पुरो एक काम थंयसर आसचें तें काम मेळ्ळ्या कडलें त्या कामांत आसचे विविध संगती विविध नकारात्मक संगती म्हाका तुका तोंदर दिता. जावंक पुरो हांवान तूं मुस्तुबुटी मागता पूण ह्या मागता आसतना ह्या विचारता आसतना त्या संगती फाटल्यान आसच्यो नकारात्मक या सकारात्मक विचारान हांवान तूं चिंतिना आनी आमी केवल म्हणटा आमकां तें मेळा जाय, आमकां कित्याक मेळना म्हणलें मात्र हांवान तूं चिंता. जावंक पुरो आर्थीक परिस्थिती आमची मुस्त तें जायचें हें जायचें मुस्त चिंतूंक पुरो ताज्या फाटल्यान कितें आसा हांवान तूं नेणाव त्या खातीर उडास दवरया. मागचें म्हळ्यार केवल हांवें उलोवचें मात्र न्ही, मागचें म्हळ्यार ताज्या फाटल्यान आसच्यो संगती म्हज्या जिवितांत हांव इनवायट करनासा त्या देखून सर्वेस्पर्देव ते संगती दिवंक पुरो या दिनाशे रावंक पुरो म्हज्या बऱ्याक. मुस्तुबडे हट्ट करना कितें म्हणे करना आमी ते संगती आपणायता आपणावन थोड्या वर्सांनी थोड्या दिसांनी आमी रडटा आनी बोमारता कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जालें, कित्याक म्हाका अशें जालें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांवें मागोवन हट्टान म्हणल्या बरें केल्लें आज तेंच म्हाका गळ्याक बसलां. आज आमकांच ते कश्टाक व्हरता आनी त्या देखून ह्या संगती विशीं हांवान तुवें महत्व दिसय. पयल्या संगतीन जसो तिसरे विचार आसा आमी विचारता मागणें म्हळ्यार थंयसर मोल विचारता. मोल चिंत्या एक सोबीत वस्त आसा आनी ह्या आंगडेच्या वचून विचारता हे म्हाका वस्त जाय जे म्हणून म्हळ्यार हाका मोल कितलें हांव दिवंक तयार आसा, ह्या संगतीक मोल कितलें दिवंक हांव तयार आसा. मुस्तुबुटी आमच्या जिवितांत हें सत हांवान तूं नेणाव. मुस्तुबुटी आमी सांगूंक पुरो म्हाका पळयतात म्हाजे देणी फळां जायचें जालें, पळयतात म्हाजें देणी फळां जाय जाल्यार हांवें तुवें तितलेंच नितळाय सांबाळूंक आसा, तितलेंच मागणें करूंक आसा, तितलेंच सॅक्रिफायस करूंक आसा. जर तितलें हांव त्याग करूंक म्हळ्यार तितलें मोल दिवंक हांव तयार आसा गी, तितलें मोल दिवंक हांव तयार आसा म्हज्या जिवितांत संवसार एक कुशळाय सोडून कांय ताज्या फाटल्यान वचूंक हांव तयार आसा गी. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपलो कुरीस घेवन येवं. ताज्या मुखल्या जिवितांत कितें पुरो आसा सगळें म्हाका घेवन तो म्हज्या फाटल्यान येवं. आज हांवान तुवें उडास दवरूंक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत
जावंक पुरो खंयचीय आमी संगती विचारता हाका मोल कितें पडटा हाका हे जर तर ह्यो संगती आमच्या जिवितांत मागता आसतना हांवें कितें हें आपणाय जाल्यार कितें हांवें दिवंक आसा जावंक पुरो थोड्यो संगत्यो घेवच्या खातीर थोड्यो संगती हांवें सोडिच्यो जावंक पुरो थोड्यो संगती हांवें सोडिच्यो जावंक पुरो म्हाका गुत्त आसना जावंक पुरो हांव एकल्या चलयेक सांगता ना तूं जायचेच म्हाका खासार आनी ती चली येता आसतना ती म्हणूंक पुरो ना हांवें तुवें मात्र सजे कुटुंबाच्यानी कोणी हांगासर आसूं आसूं आनी म्हजे म्हज्या कुटुंबाचे जर तर म्हाका मोगाचे आसात म्हजी आवय जावंक पुरो भाऊ भयणी जावंक पुरो तांचे हांवें त्याग करी जाय पडटा कित्याक हांवें मोल कितें म्हणून हांव नेणा आसलो हांवें चिंतिल्लें केवळ ते एक भायले एक बोम्मे भायले एक चिंताप म्हजें जायचें म्हणून त्या देखून उडास दवरया मागणें करचें म्हळ्यार कितें मागणें करचें म्हळ्यार हांवें तुवें विचारचें या थंयसर माहिती विचारची या जावप विचारची मात्र न्ही ताका कितलें ताका आमच्या जिवितांत एक अनेका संगतीक आमी अवकाश करून दिवचो आनी अनेका संगतीक अवकाश करून दितना कितले हांवें म्हजें तोंड होगडायचें थंय हांवें तातूंत आयलां म्हणून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय दुसरें आमी कितें विचारयेत हे आमी कितें मागयेत पयलीं पुस्तक म्हणटा हर एक तुमी मागयेत मार्काच्या 11:24 वाक्य म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागता तुमी कितें सक्कड तुमी मागल्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्माना आनी तें तुमकां मेळटलें हर एक संगती तुवें मागयेत मागच्या काय तिस्स संगत मागासय इस्स संगत मागासय म्हणना हर एक संगत हांवें तुवें मागोवंक जाता पूण सवाल ती संगत म्हाका मेळ्ळ्या वेळार हांवें कितें होगडावंक आसा हांवें कितें नकारात्मक संगती म्हज्या जिवितांत हाडोवंक आसा हांवें कितें ताका मोल दिवंक आसा हे संगती हांवें थंय उडास दवरूंक जाय मोगाचें तिसरें जावन आसा कोणा कडेन तूं विचारताय कोणा कडेन तूं विचारताय तूं देवा कडेन विचारताय म्हणजे बापा लागीं पुता लागीं पवित्रात्मा लागीं विचारताय तूं मनशा लागीं विचारताय तूं सैताना लागीं विचारनासाय तूं एका संस्थे लागीं विचारनासाय कोणा लागीं तूं विचारनासाय कोणा कडेन तूं मागताय तें गरजेचें मस्तपुटींग तूं मागता म्हणटा कितें आमी मागता कोणा कडेन मागता कशें मागता पयलीं पुस्तक म्हणटा थंयसर तें पयलीं पुस्तक म्हणटा जें कितें तुज्या जिवितांत बरें आसा तें सगळें हांव तुमकां दितां खंयचें म्हज्या जिविताक बरें म्हाका नेणा हांव मागूंक पुरा मागयेत चवथें जावन आसा मोगाचें न्हू आनी भोव गरजेचें आनी मस्तू गुणायेचें जावन आसा हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय तें कशें मागचें म्हणल्या विशयान कशें मागचें वेळाचो अभाव आसा जाल्ल्यान मुखल्या मागण्याच्या जमातीर ह्या विशयांत आमी ध्यान करया कशें मागा जाय म्हूण मात्र न्ही कशें स्विकार करी जाय ऑटोमॅटीक स्विकार जायना हांवें तुवें चिंतचें कशें म्हळ्यार टॅप आतां ऑन जाल्ल्या कडले हांवें उदकान पिवचें म्हणून जायना कशें स्विकार करचें त्या संगती विशयी ती हांवें तुवें जाणा जावंक जाय आयच्या वेळार ह्या वक्ता आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमच्या ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रींतल्यान आमी मागया सर ह्या जागा बसत तांची जिणी तांणी सर्वेस्पराक समर्पिल्या तांच्या एकसूरपणांत सर्वेस्पर दिव तांकां सांगातपण दिव तांकां मिसांव कामांत पवित्रात्म्याची सकत तांचे सवें आसून तांकां सर देण्या फळांनी बरोवन सारक्या वाटेर व्हरून सबार लोकांक ते उजवाड जावं दीत तांच्या जिविताक सर्वेस्पर देव बरी भलायकी दिवन दी हर एका रितीर आमचे यासाक हर एक कितें आशिर्वादी जावं दीत आनी प्रत्येक तरान आमच्या मागण्याक सहकार दिवच्या आमचो बाप अनिल आल्फ्रेडाक सर्वेस्पर देव विशेष रितीर ब्लेस करून दी म्हणून ह्या मागण्या वेळार आमी मागया आमेन. सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागता तुज्या मिसांव वावरांत आपले मेटांकडच्या हर एका याजकाक समर्पण करता तांची सेवा तूं आशिर्वादीत कर बापा मोगळा सोम्या जेजू
तुज्या पवित्र रक्ताचे रक्षण कवच तांचे भोवती आसा करणं तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी भरलेले जिवीत जियोवन हेरांक उजवाड जायशें तांकां तूं अभिषेक कर सुम्या. पवित्र आत्म्या तुज्या देण्या फळांद्वारे तांणी हेरांचो दुखां पुसचो हात जावन परिवर्तन जावंक करपा तूं फावो कर. मोगळा सोम्या जेजू तांचेर आमचे हर एक तराचे कश्ट समस्ये क्रिस्तांव विरोधी पंगडांत तांणी भोगची विराराय मिशनरींनी फूड करचे हर एक समस्ये तुझे उतार प्रगट करच्या हर एक याजकान धर्म भयणींनी आनी मिसां वावरांत वावर करच्या लायकांनी फूड करची हर एक तराची समस्या सोम्या तुज्या हाती समर्पण करता हांव. आयच्या दिसा तांकां तुजें संरक्षण फावो कर. हलमा शरा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  हर एक आत्मो बचाव करचे हातेर जावन तांकां मारपाट कर सोम्या. हाबालू शरारारारारारा तांच्या हातांक तुज्या पवित्र रक्ताचें रक्षण दिवन तूं तांचे हात तूं माग सोम्या. आनी त्या मारिफात जो कोणाच्या तकलेचेर हात दवरून ते मागतात तांकां बरी भलायकी मेळोवंक करपा तूं फावो कर सोम्या. हाबालुशाला मा शरारारारारारा तांची हर एक दुखां तूं पोस सोम्या. तांच्या कश्टां वेळार तूं सांगाती जा सोम्या. तांच्या वावरांत तुज्या आत्म्याचें बळ वळाशें कर सोम्या. आनी हर एक बावडती लोकांक देख जायशें तांकां तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भर सोम्या. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव हर एका पिडेस्त याजकाक. मोगळा सोम्या तांणी तांच्या जिवितांत सबार वर्सां तुजी सेवा केल्या आनी तांच्या उतर प्रायर जावंक पुरो ह्या इतर कारणां निमती जो कोण पिडेस्त आसात त्या सर्व याजकां खातीर आमी ह्या घडये मागता सोम्या. तांचेर तुज्या आत्म्याची सकत वत तांकां गूण कर बरी भलायकी लाभय आनी तांचें जिवीत संतोषाचें समाधानाचें जावन मारपाट कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हा बरे बराबा शा बरा 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 बराबा हालेलुया हालेलुया हिला बाबा हिला रा हिला रा हिला रा हिला मस्तुले रे शरा रा 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 होली आत्मनी बारा 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 हालेलुया 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 रा 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 शखरा बरा 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 बा हालेलुया 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 रा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ,
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ಸೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಜಯವ ಕೊಡುವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವ ಕೊಡುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸು ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ सर्गींच्या बापा समर्पण करता आमच्या गवळी बापांक तांच्या संगतपणी वावर करच्या हर एका याजकांक प्रत्येक जावन आमच्या या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीक आदार असो खंबा जावन निरंतर आपली सेवा दिवच्या बाप अनिल आल्फ्रेड हांकां तुझ्या उज्याच्या जिबेन अभिषेक कर बापा तांचेर पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांचे निरंतर वाळोवन दी सोम्या सदांच संतोषपरीत जीवन तांकां फावो कर सोम्या हर एक याजाक जावं दी बवडती लोकांची देख हर एका याजाक थंय पवित्र आत्म्याची देणी फळां सदांच बरोवन वमतोन दी आनी हर एकल्याक गुण करची सकत तूं दिवन आशिर्वादीत कर सोम्या प्रत्येक जावन आमचो याजक आमचे पासत मागता आसतना आमी तांचे पासत मागोंक हर एकल्या थंय बरें मन आनी नितळ काळीज फावो कर सोम्या तांची जीभ तुझ्या उज्यान परिशुद्ध करणं अभिषेक कर सोम्या आणि तांचे उतार तुझ्या आत्म्याच्या सक्तीन भायर सरलेले जावं या बळदीक उतरांची तलवार भायर सरून हर एकल्याची काळजा मना शिंचे उतार जावन मारपाट जावन दी सोम्या आणि त्या उतराक आत्म्याची सक्ते मारिफत बरेपण हाडूंक सकत दी सोम्या मोगळा सोम्या हर एक याजाक तुझे प्रतिरूप जावन तुझ्या नावान सेवा करता आसतना सोम्या जेजू जशें तूं ह्या संवसारीन जियेत आसतना बरेपण करीत गेलोय आनी लोक तुका मानवालो तुका पातयेलो आनी तुजो पाटलाव केलो त्याच प्रमाणे ह्या संवसारांत हर एक याजाक आपली सेवा दिता आसतना तुजें सर्गींचे आशिर्वाद तांचेर वतून तांकां तूं अभिषेक कर आनी निरंतर तांणी तुजी सेवा करता आसतना लोक तांचो सांगात जोडन तुजे थंय येवंक कृपा लाभय म्हण मागता आमेन हाले शिकोद मारी खाता लाला साबा एका याजाका थंय विशेष तराचे अस्कत काय आसा ताका तो ह्या घडये सर्वेस्पर देव आपण गुण कर म्हण बसयता हाला मशाला ला 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 प्राय निमती पोटाक सारखे कणसेवंक असाध्य जाल्ल्याक सोमी जेजू बरें कणसेवची कृपा दिवन आशिर्वादीत करता म्हण बसयता हाला बशारा डी 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 रा 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 थारा माशेलो लो ले ले ला 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 आमा शारा रा 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 आपणाक कोणूच ना म्हणल्यार निराशेन आसच्या बरवसो दिवन आपोडता आनी तसो सांगात ताका लाभयता हारा शू रा 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 दे दे रा 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 धिदो ना रा सा ला 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 शिमाला शरा रा 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 आत्म्याच्या सक्तीन
साबारांक आशीर्वाद दिता आनी आपल्या राजा खातीर उपयोग करता म्हणलें बसावणे सोमी जेजू आयच्या दिसांनी. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमेस्त मी दिंबी गेल्या मोगाच्यानो सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक येता. त्या फुडें आमची सर मागणी त्या सवा सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता बसयलां तांचे खातीर आनी विशेश तरान आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या सकड सान्यांक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया. गांवांत परगांवांत आशिल्ल्या भुरग्या बाळांक, युवासनां, मलगड्यांक, प्रायवंतांक, पिडेस्तांक हर एकल्याक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया आनी मागया. जे कितें आमची त्या सवा कोणे आमकां मागोवंक सांगलां आज विशेश तरान तांची हर एकल्याची मागणी प्रत्येक जाण पिडेस्तांक, कश्टांतल्यांक, आस्पत्रेनी आशिल्ल्यांक तांकां सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. विशेश तरान पिडेस्तांची जतन करच्या, सेवा करच्या दाक्तरांक, नर्सांक खातीर आनी विविध रितीने सेवा दिवच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया मोगाच्या भवनांनी भयणीनो. आनी आज विशेष तरान आमची आत्म्याची जतन करच्या, आमच्या आत्मीक बरेपण वावरच्या त्या आत्मीक वडिलां खातीर परत आमी मागया. याजकां खातीर, आमच्या गोवळी बापां खातीर, निवृत्त जाल्ले आमचे गोवळी बापा आसात तांचे खातीर, आमच्या देशांतल्या सकड याजकां खातीर, आमच्या देशच्या धार्मीक हर एका याजकां खातीर ह्या घडये विशेष तरान पवित्र आत्म्यान तांकां अभिशेक करच्या खातीर मागया. आमचे दोनी हात ह्या घडये पवित्र सक्रामेंतांत आमी उबारून धरया. आमच्या मोती कोण याजक येतात तांकां सुमयाच्या पांयां विशेष तरान हाडया. आमचे फिरगज याजकांक, विविध तरान कश्टांक सांपडलेल्यांक, पिडेशिडेन वळवळत्या त्या याजांक आनी हर एकल्याक थरण्या, मलगड्या, सकड याजकांक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया मोगाच्यान. आमच्या कुटुंबांतल्या याजकांक, विविध मिसांव गांवांनी जाग्यांनी वावरतल्या त्या याजकांक सवडास करया. सुमयाच्या पांयां आमी हाडया. ह्या याजकांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. त्या कुटुंबांनी ह्या याजकांक त्याग केला, सॅक्रिफायस केला आमचे खातीर, पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, समाजाच्या बरेपणा खातीर, त्या कुटुंबा खातीर आज आमी ह्या घडये विशेष तरान मागया. आमचे दोनी हात आमी उबारून धरया. पवित्र सकत करपा ह्या याजकांनी, तांच्या कुटुंबांतय ह्या घडये विशेष तरान वाळोवन दी. आमी मागल्या हर एकल्या ते वाळोवन दी म्हूण त्या पवित्र आत्म्या कृपे सागोराक आमचेर देवून ये. ह्या याजकांचेर आमी मागल्या हर एकल्याचेर देवून येवन दी म्हणून ये म्हणून आमी हांगा मागया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेतून देवून ये, आमचेतून देवून ये. जेसू दार तुझ्या आत्म्याक सकड याजकांचेर, आमच्या गोवळी बापांचेर, निवृत्ती गोवळी बापांचेर, या देशांच्या सकड मलगड्या निवृत्त जाल्ले याजकांचेर सेवा दिवच्या हर एका याजकांचेर तुझ्या आत्म्याक धाड सोम्या. पवित्र आत्म्याक धाड सकड याजकांक आशीर्वाद कर, बळ भलायकी दी, मोतीक समाधान समृद्धी, तांचे मिसा वावरांत, तांचे एकसरपणा, तांचे दुखावळा, कश्टावळा तुजो सांगत दी जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्या मार्फत तांकां अभिषेक कर. तुझे हजरपण बघून तांकां करपा दी. सांगत दी हर एका याजकाक आपोवन, हर एका याजकाक आपोवन तुझ्या सगळे पवित्र तुझ्या कृपेन तांकां अभिषेक कर. अभिषेक जेजू, अभिषेक सोम्या. होत सोम्या हर एक याजकाक परत तो अभिषेक सोम्या. अभिषेक Jesus, touch Lord, touch them, anoint them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, give them Lord your grace, bless them with your power Jesus, give them the power Jesus, touch them Lord, heal them Lord Jesus, bless them abundantly. हर एक याजकाक आपो सोम्या तांचे याजकपणान, तांचे समर्पित जिवितांत प्रमाणीक रावन तांकां करपा दी. तांकां दिले ते मिसां जारी करून करपा दी सोम्या. तांचे याजकपणान तांकां तिरासान दी सोम्या. अभिषेक सोम्या, अभिषेक. जे याजक कोणा खातीर मागता, कोणाचेर तांचेर हात दवरून मागता सोम्या, तांचे मारिफात दूर जावन सगळं वाळोवन सोम्या, बरेपण वाळोवन दी सोम्या. आपो सोम्या ह्या सकड याजकांच्या कुटुंबांक आमी समर्पण, तांच्या कुटुंबाक आपो सोम्या आशीर्वाद दी. तांच्या वडिलांक, आवय बापायक, तांच्या कुटुंबादारांक अभिषेक सोम्या. आपो सोम्या. Touch Lord, bless them Lord, bless them abundantly Jesus. Thank you Jesus.
Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Jesus. सोम्याचे आशीर्वाद सोडून तायसम गवियां गीत येत्या वडा साक्रामेंतां Idia voda sakramenta sustang naman koruya purvila tyaru pabotla novioriti adarya salvon vecha uskut visya bavartace boltivya să se bapa, că se sputa, ulasani stutiza, podvi mai masăsna săsna, e castalian ursita, tu cado gancia spirita, sama samina varta. आमेन. प्रार्थूया ससनाच्या जिवंत देवा, आम्ही तुझी असक्त बजी तुझ्या मगात सरपडल्या तुका आज आम्ही प्रत्येक जाऊन या जगपणाखाती सर या जगांखाती अर्घ दिताना दिन वसताना परत सक्कड या जगांक आमच्या गोवळी बापांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता अरी एक तू आशीर्वादित कर तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आशीर्वादित कर प्रत्येक जावन सर या जागांक तुवें दिल्लें तें मिसांव उर्बेन जारी करूंक निरंतरी तिरसन वावर करूंक जाय असलें करपा आदार दी जो जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना Amen.